नमस्कार. काल सुक्तेळा मोले हांगासर एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. ह्या फॅटल एक्सिडेंटान तन्वेश रिवणकर हो तरणाटो भुरगो वय 35 एका जागीच थंय मृत्यू जालो. मृत्यू जावपाचें कारण म्हणल्यार जेन्ना रातचो 10 वरांचेर हो कुळ्या सकून तो कामाक वयतालो तेन्ना रस्त्या कुशीक पार्क केल्लो एक ट्रक जवळ जवळ 2 दीस तो ट्रक पार्क केल्लो आशिल्लो आनी अकस्मात तेजो बॅलन्स काय कितें केलो म्हणून कळना, पण तेणें त्या ट्रकाक जी ओला स्कुटर आहा ती मारली आनी ती स्कुटर त्या ट्रका मुखार गेल्ल्या कारणान ताका थंय जागीच मृत्यू जालो. त्याच प्रमाणे आयज सकाळीं एक 8 वर्साचो भुरगो दाबाळ हांगा स्कुलाक जेन्ना वतालो तेन्ना एक 4 व्हिलर जेन्ना ताका धडक लागली आनी तोय जो भुरगो आसा तो सद्या GMCन उपचाराक लागून ताका एडमीट केल्लो आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सालसेंत एरियान आयज 2 एक्सिडेंट जाल्यात. एक वेर्ना लोटली हांगासर जाल्यार दुसरो गोगोड फातोड्डा. लोटली हांगासर एक पॅडेस्ट्रियन रातचो 2 वरांचेर चळोन वेताना ताका कोणें तरी मोखलो. इट इज अ हीट एंड रन केस आनी तो ताका थंयच मरण आयलें. तशेंच गोगोड हांगासर एक बायक रायडर ऑल्बिन फेर्नांदीस हो बायक घेवन येतालो तेन्ना ताचो कंट्रोल फेल जालो आनी तो पडलो आनी ताकाय बी ते स्पॉटारूच मरण आयलें. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडायस.